राष्ट्रीय महामार्गाच्या फ्लायओव्हराचे काम चालू असताना आयतारा गिरी सांगोळा जंक्शनाचेर पायपलायन फुटून हजारांनी उदकाची नाशेडी जाली। ही पायपलायन फुटिल्ल्यान पर्वरी, साळगांव, म्हापसा, शिवोली तशेंच कळंगूट मतदारसंघात उदकाचो उणाव जाणवतलो। मुखेल पायपलायन आशिल्ल्या कारणान दुरुस्तीचे काम रोखडेच हातांत घेतले, देखून उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जातलो। आमचो हायवे येवपाचो ते सॉइल इन्वेस्टिगेशन करताले पयल्या स्टेजीर तांकां सॉइल इन्वेस्टिगेशन करचें पडटा जमीन कशी आसा हे आतां फुडल्या आमच्या रोड ब्रिजाच्या कामां हायवेच्या सो ते तांकां करचें पडटा मातशें हे चुकले आनी ते अशें ह्या सायडीक पावले सो तांचो जो ड्रील बीड आहा तो डायरेक्ट तांकां 1000च्या लायनीक वयता 1000 लायन अस्नोडच्या फ्रंटा वयल्यान डायरेक्ट पर्वरी पर्यंत वयता सो सप्लायींग वॉटर ऑलमोस्ट 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी पावतात पर्वरी आनी इवन वेळ हाजी सालिगांव तो ताका ड्रील लागल्या कारणान ते पंक्चर जाले। आतां आमी सद्या उदक बंद केला पूण ते पायपलायनीन उदक ह्यूज क्वॉन्टिटी आसता कारण की 1000 म्हणजे 1 मिटराची डायमिटर 1 मिटर ह्यूज क्वॉन्टिटी उदक ते पयलीं भायर काडपाक आमी आतां कितें केलां की सगळे हाज्या पयलींचे जे वाल आहा पळय सकयल्या लेवलाचे ते सगळे ओपन करून सोडून दिल्या तरी पूण ते आजून कमी जावं जेन्ना ते बंद जातले उदक तेन्ना काम फास्ट जातलें कामा बद्दल प्रॉब्लम ना बट वी आर जस्ट वेटिंग उदक मातशें कमी जावं उदक कमी जातकच काम फास्ट जातलें असं कितें व्हडली डिफिकल्टी ना आमची टीम जी रेडी आसा सगळ्याच करपाक रेडी सो ऑलमोस्ट म्हापसा इवी ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीक फरक पडटलो कारण ही मेन लायन बाकीचे ज्यो आमचे 700ची लायन आसा 350ची लायन आसा त्यो सोडटल्यो पण ही लायन बंद करण्या कारणान आतां पर्वरीन आमचो प्लांट चालू आसतलो पण सालिगांव मातसो जो उदकाचो प्रॉब्लम आमचा ह्या 3-4 दीस मातसो तो सारको जालो नॉर्मलायज जालो तो मातसो एक दीस सुदार जातलो आयज रातचे मेरेन आमी एका करून फाल्यां सांजो मेरेन उदक फाल्यां सकाळच्या सुरू जातलें जे उदक जे टँकान भरूंक जाय आशिल्लें आतां तें मातशें उरलें म्हणून फाल्यां सोडपाक तो एक दीस अटल सेतू हे गिरी हायवेचेर फ्लायओव्हराच्या प्रोजेक्टा खातीर सॉइल टेस्टिंगाच्या कामाक लागून मोर्तेगिरी गिरी उदकाच्या पायपलायनाक लागलो आणि हजारो लिटर लीक जाली त्याच कारणान कॉन्ट्रॅक्टराच्या सांगण्याप्रमाणे बार्देशातल्या काही वाठारांत उदकाची कमतरता दिसतली। अशा वेळार जे एई आसा ही आसा सोमार नायक थळाव्या जाग्याचेर बेगोबेग पावले आनी तेंच्यांनी रिपेर करपाचें काम हाती घेतलेलें आसा। कॉन्ट्रॅक्टर तशेंच एई हांगा सद्या मार्गदर्शना खाला हे जे उदकाची पायप जी आसा ती आतां रिपेर करण्यात सुरवात केल्ली आसा। टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा वसंती।